कारण आमचे खुबशे विशय जे आसा ते मांडपाक जाय गोंयचे आयज पळयत आसतना गोंयांत कितलेशे इश्यू आसा खुबशे गोंयकार जे आसा ते आमकां मेळपाक येयले आमकां तेंच्यांनी आपणाचे प्रॉब्लेम्स आसा तेच सांगलेले आसा आनी ते आमी आयज ह्या विधानसभेन आमी जातीचे मांडटा. तुम्ही ऑपोजिशन आहात ते सगळे एक आहात काय तू सेपरेट आहात? पळय कशें आसा आमी ऑपोजिशन एक आसा सेपरेट आसा अशें कांय ना आनी ऑपोजिशन म्हटल्यार कितें आमी जो रुलींग पक्ष आसा हेंचेर दाबो बोलपाक जाय आनी तेंची जी कामां आमची जावना गोंयकारांची ती मांडपाक जाय. आतां आमी पयलूच सांगलेलें जेन्ना हांव भितूर जालो तेन्ना ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो हांव एकमेव आमदार आसा आनी इंडिपेंडंटली आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी घेवन आमी फुडें वयतले आनी विथावट एनी कॉम्प्रोमायज ते आमी घेवन फुडें वयतले. आतां फाल्यां तितून बाकीचे ऑपोजिशन आमदार सपोर्ट करतले ना करतले ते तेंचेर आसा पूण आमी आमचो जो मुद्दे आसा ते मांडपाक आमी फुडाकार घेतले. तुम्ही म्हटले की लोक सगळे मेळपाक येतात मेजर इशू असो गोंयचो तुमी कितें घेतल्यात? मेजर इशू म्हटल्यार खुबशे मेजर इशूज आसा. आतां पयलू म्हणजे तुमी पळयता आसतले लँड ग्रॅबिंगाचे खुबशे मॅटर्स आसा आनी ते मॅटर्स खंय ना खंय आमकां हायलायट करपाक जाय आनी खंय ना खंय सरकाराच्या दृश्टिकोनान हाडपाक जाय. तशेंच मुनकारेल कायद्या प्रमाणे म्हटल्यार कितल्योश्यो पेंडींग केसीस आसा ह्योय आमकां खूब जाणांनी सांगले की अजून पर्यंत क्लियर जाल्ल्यो ना आनी विधानसभेन म्हाका दिसता खूब फावटी हेजो भाशणां जाली की आमी बेग्याच्या बेगीन ते क्लियर करतले मात अजून पर्यंत जाल्ले ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले बाकीचे जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचेर खुबदां सरकारान तरी म्हाका दिसता खूब फावटी सांगलें की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता गोंयकारांक दिता मात म्हाका तरी दिसना अजून पर्यंत त्या पद्दतीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्लें आसा आनी ह्या मुद्द्याचेर आमकां खंय ना खंय खोलायेन उलोवपाक जाय आनी बाकी जर तुमी पळयलां आसतलें आयज कितें कंडिशन जाल्ली आसा ती गोंयांत आनी ती कित्याक लागून जाल्या इट इज मॅन डिजास्टर जाल्लो आसा आनी हो मॅन डिजास्टर कित्या खातीर जाला तो एक्सपोज करतले आमकां. थँक्यू.